डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन 26 मेक एक नोटिफिकेशन ऑफ अर्बन एरियाज इन द स्टेट पंचायतीक आनी BDOक एक म्हयन्याचो प्राझ दिवन आमी अर्बन स्टेटस वाडोवंक सोदतात आनी ताजेर तुमचो कॉमेंट कितें तो एक म्हयन्यान सांगचो अशें म्हणून तांणी सरकारान पंचायतीक सांगिल्लें आहा आनी ताजेर इशू जाल्लो आहा. इशू असो की ओपोजिशनाच्या वांगड्यांनी म्हळ्यार वेलींचो आमदारान लेटर बरयना पेपर लायना आनी खूब कडेन लोक ओगीच आबूज जाले. सो हे आबूज सरकार लोकांक आबूज मुद्दाम करूंक सोदता अशें दिसता. कळ्ळें काय न्ही? कित्याक होच प्रपोजल 2020 सरकारान भायर उडयल्लो. पब्लीक प्रोटेस्ट जावन तो प्रपोजल भायर उडयल्लो. आतां परतें लोकांक बिजी दवरप, चड करून वोकल सेक्शन ऑफ सोसायटी जे गोंय राखूंक सोदतात, जे गोंयकारपणा खातीर तांकां मनान पडला म्हळ्यार कळकळ आसा, जे आपले गांव राखूंक सोदतात, जे ग्रोईंग अर्बनायझेशनाच्या विरोधान आसात, अशे वोकल सेक्शनाक सरकार बिजी दवरूंक सोदता. आनीक मेन इश्यू जे आहा म्हळ्यार बेरोजगारी, आमचे एनवायरमेंट, करप्शन, कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन, एज्युकेशन जे फेल जाल्लें आहा, फेल्ड एज्युकेशन पॉलिसीज, प्रायस रायज सगळ्या हातूंत, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, उदक, रियल इस्टेट, हे सगळे इश्यूज सरकाराक डिस्कस केल्ले नाका म्हणून सरकार एक प्रस्ताव जो ताणीच भायर उडयल्लो 2020 हो प्रस्ताव रिजेनरेट करता, परतो रिबर्थ हाडटा आनी लोकांक बिजी दवरूंक सोदता अशें दिसता. आतां आमी इशू सोदून घेवया. इशू कितें आहा की सरकार एक नोटिफिकेशन काडून 30 दीस ऑब्जेक्शन मागता. ऑब्जेक्शनाक कितें की तुमकां अर्बन स्टेटस जाय वा नाका तो. आतां वेलींचे आमदारान म्हणलां सावजी एरियान आमकां अर्बन स्टेटस नाका, पूण मडगांवच्या परिसरान म्हळ्यार मडगांवाक तेंकता तशे नुवें, राय हे सगळे अर्बन स्टेटसान तांणी घेवंक सोदता अशें सांगिल्लें आहा. आतां देर इज अ सेन्सस दॅट इज अंडर वे. सेन्सस चालू आसतना आनी व्हडलो सेन्सस जावपाचो आसतना जेन्ना सगळी प्लॅनिंग डिसिजनां पॉप्युलेशन आनी डेमोग्राफिक्साचेर आनी लेटस्ट डेटाचेर आसूंक जाय, तेन्ना हे डिसिजन मदींच कित्याक घेवप? सरकार कित्याक ही ताकतीक करता अर्बन एरियाज क्लासिफाय करपाक? सेन्सस कंप्लीट ना जावन तें हो प्रश्न म्हाका दिसता सरकारान उत्तर दिवंक जाय. सरकाराक तर दिसता की दीस इज इन पब्लीक इंट्रस्ट, जाल्यार सरकारान हें एसेंब्लीचे फुडें हाडूंक जाय. आमी लोकप्रतिनिधी, आमी एसेंब्लीन आसतात, एसेंब्लीचें तुमी बजेट सेशन कट शॉर्ट केलें, ताजे मागीर इलेक्शन रद्द जालें. इलेक्शन रद्द जालें, हे सगळे इश्यूज डिस्कस जावपाचे. दीस इज अ व्हेरी बिग पॉलिसी डिसिजन शूड हॅव बीन डिस्कस्ड इन द एसेंब्ली. हें तुमी केलें ना आनी आतां तुमी ते फाटल्या दारांतल्यान एक फक्त नोटिफिकेशन काडून एक लेटर बरोवन ते हाडूंक सोदतात. होच प्रस्ताव 2020 सांगला ते भशेन पब्लीक ऑपोजिशनाचे खातीर सरकारान विड्रॉ केलो आनी विड्रॉ केल्लो ते नोटिफिकेशन म्हजे कडेन हांगा आहा. ताणें कितें म्हणलां की नोटिफिकेशन डेटेड 29/1/2020 रिगार्डिंग डेजिग्नेशन ऑफ अर्बन एरिया अंडर सेक्शन 2/38 ऑफ द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड स्टँड्स विड्रॉन विथ इमिजिएट इफेक्ट. आतां हें कित्याक विड्रॉ केलें तुमी? आनी 2020च्या आनी आतां कितें बदललां? नवी कितें सायंटिफीक स्टडी कंडक्ट केल्या, कॅरिंग कॅपॅसिटी एसेसमेंट म्हणटा तो अंडरटेक केला, तुमी चॅक केला कितें तें, खंयची एक्सपर्ट कमिटीन तुमकां रिकमेंडेशनां दिल्या, हें म्हाका दिसता सरकारान लोकांक उत्तरां दिवपाची गरज आहा. आतां वेंचणूक लागींच आहा आनी वेंचणूक लागीं आसतना ही जी अर्जन्सी कोणाक बेनिफीट जाता? काय बिल्डरांक तुमी सांगलां आमी FAR तुमकां वाडोवन दितले,
आणि ताजे खातीर पयलींच तुम्ही पयशे कलेक्ट करतात इलेक्शन फंड म्हणून. हे सगळे प्रश्न फुडें उप्रासतात. आता हे बेनिफीट कोणाक? कोस्टल विलेजींक बेनिफीट काय वेस्टेड इंटरेस्टाक बेनिफीट? सो हाजे पयलीं आमी पळयलां की डेन्स कन्स्ट्रक्शन हाडप, FAR वाडोवप, ह्यो सगळ्यो वस्तू सामक्यो ओपेक पद्दतीन जातात, म्हळ्यार ट्रान्सपेरंट पद्दतीन जायना. सो अर्बन डेव्हलपमेंट आनी अर्बन स्टेटस मेळप म्हणल्यारूच विकास जावप अशें न्ही. इट डज नॉट मीन अर्बन स्टेटस इज डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें? बेटर रोड्स, रिलायबल वॉटर सप्लाय, अंडरग्राउंड सिवरेज, इफेक्टिव्ह ड्रेनेज, वेस्ट मॅनेजमेंट, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, स्कूल्स, हेल्थ केअर, एम्प्लॉयमेंट, हे सगळें आसा जाल्यार तुज्यान स्टेटस चेंज करूं येता. हें नासतना सरकार कित्याक करूंक सोदता? सगळे गांवांत अंडरग्राउंड सिवरेज आसा, प्रश्न 24/7 वॉटर सप्लाय हे सगळे गांवांनी आसा ना. रस्ते सारकी इन्क्रीज डेन्सिटी हँडल करून रस्ते हे आहा स्ट्रॉंग बरे आसा ना. पार्किंग फेसिलिटी आसा ना. वेस्ट मॅनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ना. सो एक्झिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हायर FAR सपोर्ट करूंक शकता आनी इन्क्रीज कन्स्ट्रक्शन सपोर्ट करूंक शकता, हो प्रश्न येता. तुमकां मिडिया म्हणून बुजून तुमकां हो प्रश्न येतलोच की आमी जर शहर करूंक सोदतात वा शहर वाडोवंक सोदतात जाल्यार त्या भागांत जंय आमी वाडोवंक सोदतात थंय ह्यो फॅसिलिटी आसपाक जाय. आनी ह्यो फॅसिलिटी आसल्यो जाल्यार ते शहर जाता. फक्त एक नोटिफिकेशन काडलें पूण शहर जायना. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी पयलीं दिवंक जाय. ऑलरेडी आतां साऊथ गोवान चड करून आमचे साश्टीन सगळे कोस्टल विलेजीस आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर. आमचे रस्ते कंजेस्ट जाल्या, उदक ना, फ्लडिंग वाडला, खाजण जमनी आनी एग्रीकल्चर जमनी म्हळ्यार आर अंडर थ्रेट. आनी अर्बनायझेशन विदाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर हो एक व्हडलो प्रॉब्लेम जावंक शकता. सेल्फ गव्हर्नन्स, विलेज पंचायतीक ताणें सांगलां तुमी कितें तें सांगात म्हणून. आतां विलेज पंचायत आनी ग्रामसभा हांणी डिसिजन घेवंक जाय आशिल्लें की बाबा आमकां अर्बन स्टेटस जाय. तांणी सांगता तर हें घेवप आसता. तुमी वयल्यान डिसिजन घेतात आनी काडून सकयल म्हळ्यार डिस्टंट प्लॅनिंग ऑथॉरिटीज आर डिसायडींग वेन ग्रामसभा द विलेज पंचायत शुड हॅव डिसायड. दिस इज द इशू. सो हाजेर एक दुसरो आनी एक इम्पॅक्ट असो आहा की अर्बनायझेशन मीन्स हायर टॅक्सीस, इज इन्क्रीज लायसन्स फीज, इज हायर डेव्हलपमेंट चार्जीस आनी ग्रेटर कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग. सो सर्वसामान्य गोंयकाराक हे जे गांवांनी रावतात ताका कसलो फायदो ना हातून. ताजे पाकीट बांदूंक सोदता सरकार अशें दिसता. सो म्हाका दिसता ते भशेन. आनी विलेज पंचायतीन कितें आहा? विलेज पंचायतीचो खुबदां इश्यू येता. तांकां दे कांट कलेक्ट ऑक्ट्रॉय, पेट्रोलाचे ऑक्ट्रॉय आसता तो कलेक्ट करूंक मेळना. IDC आहा की IDC हावस टॅक्स कलेक्ट करता, तांकां कांय दिना. सो हे हांवें इश्यूज खुबदां काडले. आतां IPP एरियाज म्हणून आसतात जंय प्रोजेक्ट येता. IPP एरिया ते म्हणटा आमी सिंगल विंडो, आमी तुमकां कांय दिना. सो पंचायती पयलींच डावन जाल्ल्यो आहा. तातूंत आतां हे होम स्टेज म्हणून ज्यो आयल्या, होम स्टेज ते म्हणटा कितें की आमी टुरिजमाक पयशे दितात, आमी तुका कित्याक दितले? सो असो हो इश्यू आसा. सो सरकार आमचे गोंयचे गांवाचो फुडार 30 दिसांनी परमनंटली बदलूंक सोदता. आनी हे जे व्हडले डिसिजन रिक्वायर्स एक्सटेन्सिव्ह पब्लीक कन्सल्टेशन आनी ट्रान्सपेरन्सी. आनी चड करून हे सभाघरांत हाडूंक जाय. लेजिस्लेटिव्ह डिबेट म्हणटली जावंक जाय. ब्युरोक्रेटीक डेडलायन इज नॉट द सोल्युशन. ब्युरोक्रेट कोण तरी लेटर काडटा, तो कोण काडला ते महादेव आरोलेकर. कोण आतां महादेव आरोलेकर? मंत्र्याक 2 मंत्र्यांक ह्या मिनिस्ट्रींतले हांवें फोन केलो की अरे बाबा हे कित्याक करता तुमी काय म्हणून. एका मंत्र्यान सांगला आय डोंट नो वाय आय सायन्ड इट म्हणून. आतां पळोवपाक गेल्यार ताणें तें सायनूच करूंक ना, ते दुसऱ्या मंत्र्यान केल्लें. ताकाय खबर ना हे कितें तें. ताजे पर्सनल कॉन्स्टिट्युएन्सीचो इश्यू तो सगळो गोंयाक हाडून घाला. सो अंदाधुंदी चल्ल्या. कॅबिनेट सामकें राम भरोसे चलना. सो हे म्हाका दिसता चड करून एक गोंयकारांक बिजी दवरूंक सोदतात. आनी तातले तातूंत तुमच्याच पेपरांनी हाडलां की एक ESA नोटिफिकेशन
म्हळ्यार इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज अंडर द वेस्टर्न घाट्स हें एक नोटिफिकेशन येवपाचें आहा अशें म्हणून तुमीच सांगलां. आतां ते ESAचे नोटिफिकेशनाचो स्टेटस कितें अशें धरुया की थोडे गांव हे ते ESA नोटिफिकेशनान येतात जाल्यार मागीर ते लोकांचो फुडार कितें. आनी हें डबल इंजीन सरकार उत्तरा आसपाक जाय आमचे कडेन ना सेंट्रलान काडूंक ना आमकां खबर ना कित्याक देर विल बी ह्यूज रेस्ट्रिक्शन ऑन इकॉनॉमिक एक्टिविटी इफ दीस ESA कम्स. सो उत्तराक नासतना तुमी स्टँड कितें घेतात. सो म्हजो डिमांड आनी आमच्या पक्षाचो डिमांड आहा की हो प्रपोजल इमिजिएटली विड्रॉ करचो. कोस्टल जे गांव आसात आनी थंयच्यो कम्युनिटी आहा बिल्डर लॉबीनी हांकां विचारून फुडें वचपाक जाय. ते विचार नासतना तुमी फक्त कोणा तरी बिल्डरांक मेळ्या आमी तुमकां FAR दिता तुमी आमकां पार्टी फंड दिया अशें म्हणून सांगून असले प्रपोजल आमी गोंयकारां एक्सेप्ट करचे ना. टायम पडलो जाल्यार हे सगळ्या गांवांनी आमी आमचो पक्ष एजिटेशन सुरवात करतले. सो ही खबरदारी दिता हांव इमिजिएटली हे विड्रॉ करूंक जाय. हे जर विड्रॉ करना देन वी विल हॅव टू गो टू द पीपल एंड प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवन विलेजीस. हो बेसिकली गोंयचे गांवांक एक व्हडलो थ्रेट हो अर्बन पुश म्हणटा आनी हो थ्रेट आमी मदींच जावंक दिवचे ना. हो जालो एक इशू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.